पुराय संवसारभर ईद उल अदा भक्तिभावान मनयलो। देशात आणि गोंयांतय उमेदीन ईद मनयले। गोंयभरच्या मस्जिदींनी नमाज अदा केले उपरांत मुस्लिम भावांनी एकमेकाक ईदाची परबी दिली। पळयात गोंयचो ईद। या ईदा दिसाक हांव गोंयकाराक आनी आख्ख्या म्हज्या मुसलमान भावांक भयणांक सगळ्यांक ईदाची परबी दिता। ह्या ईदाच्या निमतान आमची सदांच गोंयांत एक शांतीताय आसची, गोंयांत सगळे जातीच्या धर्माच्या लोक एकवटान रावचे हे मेसेज आमच्या मोहम्मद पैगंबरान देवाच्या निमतान आमकां दिल्ले आसात। आनी हो इस्लाम धर्म म्हणटा तो सदांच पीस लवींग धर्म। ह्या ईदाच्या निमतान हांव सगळ्या गोंयकारांक मागता की आमी सगळ्यांनी एकवटान रावची आनी ह्या गोंयांक एक आमी एग्जाम्पल दिवची आख्ख्या देशाक। सारी दुनिया में ये पैगाम देते हैं और सारी दुनिया की सलामती के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम सबसे पहले हमारा वतन हरदिल अज़ीज़, सबसे पहले हमारा मुल्क हिंदुस्तान को अल्लाह ताला मुल्क हिंदुस्तान में अमन और सलामती अता फरमाए और जिस मुल्क में जिस जगह पर हम मौजूद हैं गोवा की सलामती के लिए हम दुआ करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो है कि आज के दिन हमने जो भी अच्छे आमाल किया इसको अल्लाह कबूल फरमाए, हमारी नमाज को कबूल फरमाए और हम सबको एक दूसरे के साथ मोहब्बत से अच्छी तरीके से मिलजुल कर रहने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। आज आमची बकरीद आसा, आमी ईद उल अधा म्हणटा। ईद उल अधा म्हणजे आमची कुर्बानी आणि कुर्बानी जी आमची पळय ती आमचे एक व्हडले पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलामान आपले एक चेड्याक घेवन आपल्या भुरग्याक देवा खातीर जबा केलो। ते खातीर ते यादीन आमकां देवान एक ईद दिला, जी कुर्बानीची ईद आहा। ते खातीर कित्याक देवान एक तेजे कडेन हे घेतलेलो, इम्तिहान घेतलेलो, एक एग्जाम घेतलेली, तो म्हाजे कडेन तर हे करता प्रेम करता आपल्या चेड्या वांगडा। तर तेणी आपले हितून न्हू आपले चेड्याक तो जबा केलो तेका आनी ते खातीर अल्लान न्हू तेका मागीर एक हे दिलो, कितें बोकडो दिलो, ते तेणी मागीर तेका जबा केलो। तेन्नाच्यान ही आमची ईद जाता न्हू ते खोशेन जाता आनी अल्लान आमचे देवान म्हटलें की आतां लास्ट पर्यंत न्हू ही ईदान अशेंच करपाचें, एक कुर्बानी दिवपाची आनी ही ईद करपाची। ह्या बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करात। नमस्कार।